आतांचे इश्यूचे तुम्ही रेजोल्यूशन घेतले तेजे बद्दल कितें? तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयांत जो आतां मेन इश्यू चलता तो म्हादईचो इश्यू आनी गोंयभर हेजे अवेरनेस चालू आसा आनी कसो DPR जो कर्नाटका गव्हर्मेंटान धाडलो आनी तो एप्रूव जालो ताका लागून आमी आज आमच्या एज अ गोंयकार आमकां तो वॉटर प्रॉब्लम तो सगळ्यांक लागता. सो आज आमी आमच्या ग्रामसभेक एक रेजोल्यूशन घेतला इन सपोर्ट ऑफ म्हादई डायवर्जन जावपा जायना म्हणून. सो हेका आमकां ग्रामसभेक सगळ्यांनी हाती दिला. एज अ विलेजर्स आमी घेतलेले आसा, हांवें रेजोल्यूशन घातलेलें आसा आनी आमी तेजे बरोबर सगळ्यांनी विलेजर्सांनी सेकंडेड करून ते मांडला. थँक्यू. तो आमगे रिसेंटली CMन गार्बेजीचे एक व्हडलो टॉपीक इग्नायट केलो. गार्बेज आमगे सगळ्यांगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मनशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज प्रॉपरली डिस्पोज करपाचें. पंचायत आतां ही पंचायत बॉडी तेणी हेल्प केलां गेले वर्सासून आमी 2-3 पार्टी एक पार्टी करताले गार्बेज कलेक्शन. आतां ते वीक एवरी वीक करताय. सो दे आर टेकिंग द इनिशिएटीव. सो लोकांगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाक. हिंग आमगे जागा आहा व्हडशें वयता त्या सायडीन थिंग लोक गार्बेज उडयता. सो इट इज नॉट गूड. आमकां क्लीन एनवायरमेंटान रावंक जाय आमी. सो लोकांनी चिंतूंक जाय बाबा प्रॉपरली डिस्पोजेबल करपा जाय. किती स्टेप घेतले आतां पंचायतीन गार्बेज कलेक्शनाचें करपाक चिंतलें तेणी. कलेक्शन करपाक चिंतलां. गांवांत गार्बेज कमिटी बसतले, ते डिसिशन घेतले, ते प्लॅन करतले आनी मागीर ग्रामसभा नेक्स्ट ग्रामसभा करतले. आमच्या अवेडे पंचायतीचे ग्रामसभेक म्हाका ग्रामस्थांनी आनी आमच्या पंचायत मेंबर्स इन्वायट केल्लो. त्या प्रमाणे जे ग्रामसभेक डिस्कशन जाल्लें त्या मदीं आमचे एक मेजर इशू तेंचे आज गार्बेज टॅक्स लावपाचे हें केल्लें. म्हणजे गार्बेज कलेक्शन कशें जातलें त्या मदीं हांवें म्हाजें सजेशन दिलें गार्बेज कलेक्शनाक. आनी गार्बेजीचे जे आज मॉनिटर करपाक हांवें एक बरें सजेशन दिल्लें तांकां की जे सोलर आज कॅमेरा आयिल्ले सोलर कॅमेरा ते तेंच्यान ग्रामपंचायतीक बसून आपल्याक मॉनिटर करपाक जाता म्हणजे ते इन्स्टॉल करचे म्हणून सांगलें. प्लस 2 आमचे शेळडे तळे आनी कोटंबी तळे ते ब्युटिफाय केला. थंय बी एक सिक्युरिटी कॅमेरा लावचे आनीक थंय निवळ दवरपाक ते गार्बेजीचे बी त्या हातून तेंचें डिस्कशन जालें. बाकीच्यो थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा आमचे रिलेटेड टू रोड्स बी हांवें तांकां सजेशन दिलें की आमच्या PWD मिनिस्टर एक दीस आपोवन आमचे एक मिटींग घेवची आनी लोकांची ग्रामस्थांची एक मिटींग घेवची. थोडे ते सजेशन कितें आसा तेंचे ते आमच्या निलेश काब्रालाच्या कडेन आमी सजेशन मांडचें अशें आज डिस्कशन जालें. आनी बरें दिसलें की ग्रामस्थांनी खुबशे आपले इशू बरे तरेन मांडले आनीक बरी आयज डेवलॉपमेंट गांव आमचो डेवलॉपमेंटाच्या दिशेन जे सजेशन तेंचे आसा ते मांडून आज बरे तरेन ग्रामसभा जाली. सरपंच आज अवेडे पंचायतीची ग्रामसभा जाली. किती इम्पॉर्टंट पॉयंट डिस्कस जाले आज? इम्पॉर्टंट पॉयंट लायक इम्पॉर्टंट पॉयंट फर्स्ट गार्बेजीचेर जाला. आमी लास्ट टायमाक गार्बेज क्लियर केल्ली सगळी पंचायत पॉयंट आनी आमी बोर्ड लायल्ले 5,000 लोक राती हाडटा आनी गार्बेज उडयता आमी रस्त्यांनी. आनी मोस्टली भायले लोक भायल्यान येता हॉटेलकार वयता गार्बेज. आतां आमच्या लागून कितें सोल्युशन काडटले स्ट्रिक्टली हें करतले. कितें घेतला कितें स्टेप घेतले? स्टेप घेतले म्हणल्यार आमी तांकां कितें तरी टास्क फोर्स कितें करून धरपाक ट्राय करता आमी. आनी नाजाल्यार CCTV कॅमेरा कितें तरी इम्पोज करतले. सेकेंड आसा आमगेलो ब्रीज. आमगे ब्रीज आसा तेजेर नो एंट्री बोर्ड आसा आनी आतां पयलीं आमी क्रॉस मारता. थोड्या लोकांक ऑब्जेक्शन आसा कित्याक ती आमगेली मेन गांवां येवपा वाट आनी आमकां गांवां येवपा येना रोड ना. थोडे लोक म्हणटात तो क्रॉस मार्क घातलो जाल्यार हेवी वेहिकल येवपा शकता. म्हणल्यार आमगे हांगा टेंपल आसा आनी चोर हॉल आसा. लोकांक बसी येवपाना मागीर ते उदक चलपाना म्हणटात. सेकेंड लोकांक कसलें कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार मटेरियल हाडपाक मेळटा. स्कूल बसी येवपाक शकपाना म्हणजे आमी होल्डार दवरला. नो एंट्री आहा ती बोर्ड लायल्लो आसा फॉर हेवी वेहिकल. आनी थोडे लोक म्हणटा आमी ते चॅलेंज करतले. आनी म्हादईचेर डिस्कशन म्हादईचेर आमी रिजोल्युशन घेतला की आमी म्हादई फावता इन फेवर ऑफ म्हादई आनी वी हॅव टू सेव म्हादई. Hey,
ग्रामसभेची इश्यू जाले तितून मेन इश्यू म्हादयची जे वॉटर डायव्हर्शन आसा तेजेर लोकांनी विरोध दर्शला खंय तरी सपोर्ट केला की हे डायवर्शन जावपा नाका आनी थंय रेजोल्युशन पास करूंक येता. तशेंच जे पूल आसा जो पाड्डेचो ब्रीज म्हणटा तेजेर खंय तरी नो एंट्री लागून डिस्कशन तापलें वातावरण. कोण तरी दोग जाण भितर डिस्कशन जावन खंय तरी हे इश्यूचेर थोडे हेवी व्हेकल एलाव जावपा जाय म्हणटा, थोडे नाका म्हणटा, हेजेर डिस्कशन जालें. तशेंच गार्बेज इश्यू आसा. गार्बेज इश्यू फाटले 2 म्हयन्याच्यान अवेडे पंचायतीचेर खंय तरी कचरो जी घाण जाता ती खंय तरी पयस करप, पूण आजून तो सोल्युशन जालां. पूण हेजे मुखार स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली अशी सरपंच जो भुपेन आसा ताणें सांगलां. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानान पेडणेकर.